की आमच्या गोंय राज्यात कितलेशेच वॉटरफॉल आसा ज्या वॉटरफॉलांचेर पर्यटक येतात आणि आमच्या निसर्गाची मजा घेतात. पण कांय वॉटरफॉल असे आसा की जे हाय रिस्क वॉटरफॉल म्हणून डिक्लेअर केल्ले आसा आणि ते कायमचे बंद आसा आणि थंयसर कोणाकच अलाव करनात. तसोच एक वॉटरफॉल आसा तो जलवानी वॉटरफॉल जो सुर्ला आणि जो पारवड गांव आसा तेच्या बाउंडरी आमच्या गोवा बॉर्डरीचेर पडटा तो वॉटरफॉल आणि थंयसर वचपाक लागून कायमचे बंद केल्ले आसा. 3-4 वर्सां पयलीं थंयसर एक डेथ जाली आणि तेच्या उपरांत 2021 जेन्ना एक परतून सेकंड डेथ जाली थंयसर तेन्ना हो वॉटरफॉल हाय रिस्क वॉटरफॉल म्हणून डिक्लेअर केला आणि हो जो वॉटरफॉल आसा त्या वॉटरफॉलाचेर कायमची लोकांक वचपाक बंदी घातलेली आसता. तरी पण कर्नाटकांतल्यान कांय भुरगे ट्युरिस्ट म्हणा हे चोरयांनी त्या वॉटरफॉलाचेर वयतात आणि आपलो जीव धोक्यान घालतात. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो वायल्ड लायफाचो आरएफओ गिरीश बैलुडकर हेका आणि हेच्या टिमीक जेन्ना गजाल कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी त्या जलवानी वॉटरफॉलाचेर 29 जाणांचेर केस बूक केल्ली आसा आणि तेंचेर कारवाई केल्ली आसा.